न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनात दर दिसा घडपी घडणुकांचो आमी धांवतो नियाळ घेता। तर आयच्या दिसा गोंयांत खंयच्यो खंयच्यो घडामोडी जाल्या त्यो जाणून घेवया। सगळ्यात पयलीं या आमचे न्यूज अँकर संजना कडेन। 16व्या वित्त आयोगाची बसका जावपाची आसा। 9 आनी 10 जानेवारी अशी बसका जातली आणि म्हणजे हे जे आयोग आसा ते वेगवेगळ्या स्टेक होल्डर्सा बरोबर बसका घेवपाचे आसात आणि हे बसके वेळार जे गोंया वटेनच्यान जे प्रोजेक्ट्स आसा म्हणजे ते मांडपाचे आसा आणि हे बसकेंत 28,000 कोटींची मागणी सरकार करतले अशी माहिती आयज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्ली आसा। आणि गोंयची लोकसंख्या जरी उणी आसली तरी पर्यटक परप्रांतीय मिळून 1 कोटी लोक यो वच करतात म्हणून ह्या निधीची गरज आसा अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्ली आसा। ही सविस्तर बातमी साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवची। संजनान आमकां एक म्हत्वाची बातमी सांगिल्ली आसा। तशीच आनी एक बातमी म्हळ्यार दिवचले वेदांता मायनी वयली रातची मिनाची येरादारी सद्या होल्डाचेर दवरलेली आसा। रातच्या वेळार जावपी मिनाचे येरादारीक लागून पिळगांवच्या लोकांक बरेच त्रास जाता। ट्रकाची येरादारी चालू आशिल्ल्यान लोक थंयचे सामकेच बेजारला। ताका लागून आयज दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत तांची बसका जाली। फुडें या आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवयाचे आयच्या दिसाचे अपडेट। म्हणजे काल मध्यानराती कलंगूट दर्यादेगेर मुंबईच्या पर्यटक गटाक प्लॅनेट गोवा शेकाच्या कर्मचाऱ्यांनी मारपेट केली। ह्या मारपेटात तो मुंबईचो एकलो पर्यटक आसलो तो गंभीर जखमी जालो। देखून ताका उपचारा खातीर सध्या जीएमसीत दाखल केला आणि जे मारपेट केले जे शेकाचे कर्मचारी आसात तांकां 5 जाणांक कलंगूट पुलिशेन अटक केल्या आणि सध्या ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास जो आसा तो कित्याक लागून हो हल्लो तांचेर केला ह्याचो जो फुडलो तपास आसा तो सुरू आसा। आनी दुसरी जी बातमी म्हळ्यार ते विधानसभेचे अधिवेशन जे आसा ते 2 दिसां खातीर आसतले। 6 फेब्रुवारी आणि 7 फेब्रुवारी अशें। ह्या विशयाचेर जेन्ना आयज सभापती रमेश तवडकराक पत्रकारांनी प्रश्न विचारले तेन्ना सभापतीन सांगले की जे अधिवेशनाचे डिसिजन आसा ते डिसिजन घेवपाचे मंत्रिमंडळाचो रायट म्हणून अशें तांणी सांगलेलें आसा। आनी तिसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार मोबायल चोरी केल्ल्या प्रकरणात कोंकण रेल्वे पुलिशेन आयज कर्नाटकाच्या मोहम्मद युसूफ ह्या चोराक अटक केली। ताच्या कडल्यान सुमार 2.5 लाखांचे 11 मोबायल जप्त केले आसा। ह्यो 3 बातम्यो तुमी साताच्या बुलेटिनान पळोवच्यो। उत्तेजान आमकां 3 म्हत्वाचे अपडेट्स दिल्ले आसा। तशेंच आनीक एक अपडेट म्हळ्यार फोंड्या येरादारी पुलिशेन फाटल्या वर्सा येरादारी नेम मोडप्यांचेर कारवाय करून वट 2 कोटी 18 लाख रुपयाचो दंड वसूल केला। फोंड्या आनी धारबांदोडा तालुक्यांत येरादारी पुलिशेन ही कारवाय केल्ल्याची माहिती पुलीस निरीक्षक कृष्णा सिनारीन दिल्ली आसा। फुडें या आमचो रिपोर्टर गौरेश हाचे कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। ह्या दिसांनी एक अशी बातमी गोंयभर पसरलेली आसा की जे गोंयचे भायले जे यूट्यूब इन्फ्लुएन्सर आसात किंवा म्हणत सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर आसात ते खूब अशी व्हिडियोज आउट करतात आनी गोंयची डिफेमेशन करतात। मेन म्हटल्यार गोंयान पर्यटक कमी आसात आनी कितें कितें अशे तेंचे व्हिडियो येतात। गोंयान म्हारगाय चड आसा अशे तेंचे व्हिडियो येतात। सो हेजेर उत्तर दितना शिवोलेची आमदार डिलायला लोबो हिणें आयज सांगलेलें आसा की हे जे इन्फ्लुएन्सर आसात ते बेश्टेच अफवा पसरयतात
आनी तेजेर गोवोरमेंटान एक्शन घेवपाक जाय. आनी त्याच बरोबर तेणें अशेंय म्हटलेलें आसा की गोंयचे जे इन्फ्लुएन्सर आसात तेंचे कडल्यान आमी एक पॉझिटीव गोंयची सायड जी आसा, म्हणजे गोंयान कितली बरें कितें कितें आसा ती पॉझिटीव जी गोंयची सायड आसा तिवूय आमी दाखोवपाचो प्रयत्न करतले. आनीक जे कोणी नॅगेटीव गोंयचे दाखयल्ले आसा तेंचेर गोवोरमेंटान एक्शन घेवपाक जाय अशें तेणें म्हटलेलें आसा. आनी त्याच बरोबर तेणें मान्य केल्लें आसा की गोंयान हे जे फॉरेन ट्युरिस्ट जे गोंयान आसात ते पोस्ट कोवीड हे खूब कमी जातात हें तिणें आपले तोंडान मान्य केल्लें आसा. आनीक दुसरी बातमी म्हणजे पणजे जेन्ना भितर सरतात थंय पणजे पाटो पूल लागता, तो पाटो पूल आयज सकाळीं थंय येरादारी ठप्प जाल्ली, कारण थंय पाटो पुलाक थंय मदीं एक मेटल शीट्स आशिल्ल्यो कनेक्ट करपाक, रोड कनेक्ट करपाक मेटल शीट्स आशिल्ल्यो, त्यो मेटल शीट्स हाल्लेले कारणान येरादारीक खूब त्रास जाताले. आनीक तितून बायक सुद्दां सकाळचे आमकां अशें आयकूंक येयलां 1-2 बायक सुद्दां पडपाच्यो थंय वाचल्यो. आनीक तेका लागून थंय जी ट्रॅफिक स्लो जाल्ली ती सकाळच्यान खूब असो त्रास जालो लोकांक. आनीक आतां दनपारां ही जे मेटल शीट्स ज्यो हाल्लेल्यो त्यो PWDन येवन तेजे सद्याक तात्पुरती त्यो आशिल्ल्यो तश्यो दवरलेल्यो आसात, पूण तेजें परमनंट सोल्युशन अशें आजून पर्यंत येयल्लें ना. आनीक हें जें परमनंट सोल्युशन आसा तेजे फाटल्यान खूब अशीं कारणां आसात अशें आमकां आयकूंक येयल्लें आसा. आनीक हें जें परमनंट सोल्युशनाक लागून कलेक्टरान शटडावन मागलेलो, म्हणजे त्या रोडाचो शटडावन मागलेलो अशें आमकां सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. पूण ट्रॅफिक पुलिसां कडल्यान हो जो शटडावन आसा तेका अप्रुवल मेळ्ळेलें ना. तेका लागून हो जो ते मेटल शीट्सांक परमनंटली ज्यो फिक्स करपाच्यो आशिल्ल्यो त्यो तश्योच उरलेल्यो आसा. आनी तेका लागून फुडाराक सुद्दां थंय त्रास जावंक शकता. ह्यो दोनूय ज्यो बातमी आसात त्यो तुमी सांजेच्या 7 बुलेटिनान पळोवंक शकतले. थँक्यू. गौरीशान आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा. फुडें आमचो न्यूज एंकर गौरीश हाचे कडेन, आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. वेस्टर्न बायपासाचो जो मिसींग लिंक आसा जो मडगांव SGPDA कडच्यान सुरवात जाता आनी तो बाणावले सोंपता, तो आतां तयार जालेलो आसा. पूण आदलो आमदार आदवोगाद राधाराव ग्रेशियस हाणें म्हटलां की हो जो मिसींग लिंक आसा तो SGPDA मार्केटा कडल्यान सुरू जाता खरो, पूण जेन्ना तो रेल्वे ब्रीज करून क्रॉस जातकीर बाणावले पावता तेन्ना हो सुरवातेचो जो लिंक आसा तो स्टिल्टाचेर बांदिल्लो आसा. आनी ताच्या फुडें जो आसा तो मातयेच्या बांदार बांदिल्ल्या कारणान तो पावसान फुडारात बुडपाकूय शकता, कित्याक तो साळ न्हंयेच्या वाठारांत येता. म्हणजे ती जेन्ना भरती आसता तेन्ना पावसान ती साळ न्हंय वयर येता आनी तो मातयेच्या बांदार बांदिल्ल्या कारणान तो जो मिसींग लिंक आसा तो बुडपाची शक्यता आसा. ताका लागून सरकारान बेगिनांतले बेगीन हाचेर कितें तरी उपाय येवजण करपाची अशी मागणी आदवोगाद राधाराव ग्रेशियस हाणें केला. त्याच बरोबर बाणावले, माजोर्डा, कोलवा ह्या भागांतले जे लोक आसा तांकां पावसान ह्या पुलाची उदका खातीर ते त्रासान पडपाक शकता. ताका लागून पयलींच तेणी पूर्व नियोजन हाचेर केल्लें बरें अशें तेणी मागणी केलेली आसा. दुसरी म्हणजे सांगे म्युन्सिपाल्टीन बिरसा मुंडाचो पुतळो बसोवपा वयल्यान थंय मातशें विचार विनिमय कावन्सिला मदीं जाल्लेलें आसा. आतां हो बिरसा मुंडाचो जो स्टॅच्यू आसा तो खंय बसोवचो हाचेर वेगवेगळे कावन्सिलरांनी आपलें मत मांडिल्लें आसा. आतां हो खंय बसयतलो ताचेर आजून निर्णय जावंक ना, तो निर्णय सद्या ते चालू आसा. ही एक बातमी आसा. गौरीशान आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा. ह्यो ज्यो आमच्या एंकर्स, सब एडिटर्स तशें रिपोर्टरांनी तुमकां बातम्यो सांगल्या त्यो मुजरत 7 वरांचे गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक विसरूं नाकात. तशेंच आनीकय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्हीच्या हेर सोशल प्लॅटफॉर्माक फॉलो करात. कॅमेरामॅन नितीन सयत हांव ऐश्वर्या केरकार. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसात त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV.